आरोंदीची नवी जेटी आणि बार्जीचे येरादारी आड केरी वाठारांतल्या लोकांनी केरी पालयेक ग्राम बचाव समिती घडयल्या। शेनवारा थळाव्यांच्या बसकेत हो निर्णय जालो। बार्ज येरादारीक लागून तेरेखोल, केरी, पालये आणि बाकीच्या गावांत व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जातलें। थंयची पारंपारीक नुस्तेमारी ना जातली म्हूण बसकेंत गांवकार उलयले। जेटी आड आंदोलन खर करपाच्या बसकेंत थारलां। न्हंयतली खडपां फोडून केरी तेरेखोल न्हंयत सध्या कोळशाच्यो बार्जी घुसतात। आरोंदा जेटीचेर जावपी बार्ज येरादारीक विरोध करपा खातीर केरी तेरेखोल आनी पालयेचे लोक एकठांय आयल्यात। कोळशाच्या येरादारीक विरोध करपा खातीर लोकांनी कृती समिती घडयल्या। म्हाका न्हिदूच पडोंक ना, कितल्यो बार्ज्यो येता वेता आनी फ्रांसीस सांगतालो ते भाशेन तोडपार मारल्यो आनी तोडपार ते सुटोवंक ते प्रयत्न करताले, नेट करताले। तेन्ना आवाज जावन म्हाका न्हिदूच पडोंक ना। आणि जो कोल ते आडटले ताचो वायट परिणाम आमच्या जिवाचेर येतलो ते आमी जाणा जावपाक जाय। आणि हे पोल्युशन वाडलें, आमकां कसली दुयेंसां जावं येतली। आरोंदा जेटीक लागून भोंवतणच्या वाठाराची वास्को सारकी गत जातली अशें देवेंद्र प्रभुदेसाय म्हणटा। वास्को शहर वचून पळयात, आमचे गोंयचे शहर ते वास्को शहराची कशी वाट लागल्या ती। कोळशाक लागून जावपी प्रदूषण आज वास्कोकार निमूटपणे सहन कशे करतात हे तुम्ही स्वतः वचून अनुभव घेयात। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। मायनिंग ट्रकांचे ड्रायव्हरूय पॅकेज मागतात। सरकारान आदार दिवचो म्हणून दिवचल वाठारांतल्या ट्रक ड्रायव्हरांनी विशय लावन धरला। सरकारान आदार केलो ना जाल्यार जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाची शिटकावणी ट्रक ड्रायव्हरांनी दिल्या। बीजेपीचे सरकार आयकना जाल्यार खंय ड्रायव्हर विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे कडेन वतले। आमकां काय पॅकेज ड्रायव्हरांक कोणाक मेळोंक ना, तेंच्यांनी फक्त पयशावाल्या पात्र लोकांकूच दिली। लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक वचून मेळटूंक लक्ष्मीकांत पार्सेकारान आमकां सांगलें तुमकां मोल पात्रांवाच्या पॅकेजीन पयशे दिल्ले आहा। आमी परत ताका उत्तर केलें की आमकां पात्रांवाच्या पॅकेजीन समज पयशे दिल्या जायत जर जाल्यार आमकां म्हटलें माजी सीएमान पर्रीकारान एसेंब्लीन कशें सांगलें आमकां तुमकां 2 म्हयन्या भितर पॅकेज मेळटली म्हणून। जातलें म्हणून आमकां बेश्टे आस्वासनां नाका। आतां समज जावंक ना जाल्यार आमी फाल्यांच्या हेका झडपी इलेक्शन आहा जिल्हा पंचायत त्या इलेक्शनाक आमी बहिष्कार घालतले। प्रमोद सावंता कडेन आमी एक चप्पल दुसरे चप्पल धरपाक सुरवात केली। आज पासून आमकां तेणी फक्त दिता 8 दिसांनी दिता। पेपरार आमी तेणी आमकां हांगा येवन सांगलेलें आसा ह्या जाग्यार की तुमकां आमकां पयशे एक 15 फॉर्मां काडटा आनी आमकां आज पासून तेंच्यांनी कसलीच फॉर्माचे हे म्हणजे आस्वाद दिवन दवरल्या। आनी परत ते सीएमा कडेन जेन्ना आमचे कमिटी मेंबर गेले आनी सांगले तेन्ना सीएम म्हणटा आपूण आस्वासन दिवं ना, पर्रेकारान आस्वासन दिल्लें न्हू। आतां आमी हेच्या फुडें आतांच उलोवन जाल्यार आमी विरोधा कडेन आमी वचपाचे आसा। जर हेजेर कांय निर्णय जावना जाल्यार वचून आमी तेजी कितें तरी हे करतली। खंय वयतले म्हणलें विरोधी पक्ष नेतो हेजे कडेन प्रतापसिंह राणे हेजे कडेन वचपाचें आमी आतां थरयला। प्रुडंटा खातीर उदय परब। घेवया एक विराम।